सो आयज न्ही तुमकां एक बरेंशें हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी हांव शेअर करता। तो मिक्सी जारान घातला हांवें 2 टोमॅटो रफली चॉप करून घेतला आनी आतां घातला हांवें 1 कप तांदळाचें पीठ म्हणजे रायस फ्लोर आनी आतां घातला हांवें हाफ कप रवा आनी मीठ घालात एज पर द टेस्ट आनी आतां घालता हांव एक धाकटो चमचो चिली पावडर आनी 2 कप उदक घालून आमकां हें न्ही फायन वांटून घेवंक जाय आनी तूं कांय ॲड करनाकात। ओके, एका बरें आतां हांव वांटून घेता। सो हें पळयात हांवें फायन पेस्ट करून घेतला, अशें आमकां न्ही फायन वांटून घेवंक जाय। सो आतां घालता एक धाकटोसो चमचो आलें ग्रेट करून घेतला हांवें, कोथमीर घातला चॉप करून आनी थोडेशें कढीपत्ता न्ही हांवें चॉप करून घातला आनी जिरा हांवें थोडेशें घातला की म्हाका चड जिरा आवडना। जिरा पावडर घालनाकात, अख्खा जिराच घालात, जस्ट थोडेशें घालात आनी उदक घालून न्ही आमकां हें पातळ करून घेवंक जाय। जशें आमी पातळ पोळे करतात न्ही तशें आमकां न्ही म्हणजे लिक्वीड आसूंक जाय, म्हणजे चड अशें पातळ आसूंक जाय की चड थीक करनाकात, कित्याक हें न्ही सेम एज अ पातळ पोळे भशेनूच हें। ओके, उदीक घालून ताका बरें पातळ करून घेयात आनी टेस्ट करून पळयात। इफ मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घालात, इफ तुमकां चड तिखसाण जाय जाल्यार चिली पावडर तुमी ॲड करात। सो हांगासर हांवें पळयात कायल न्ही बरें तापोवन दवरला आनी बरें तापलेलें आसा। बरें तापोवन जालें की आमकां हें बॅटर घालूंक जाय आनी बॅटर घालून न्ही अशें आमकां स्प्रेड करूंक जाय आनी सायडीन न्ही तुमकां जाय जाल्यार घी नाल्यार बटरूय घातलें जाता, ऑयलूय घातलें जाता आनी धांपोवन न्ही आमकां हें बरें क्रिस्पी जायसर न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय आनी हें डोसा आसा न्ही क्रिस्पीच खावंक बरें लागता। ओके, बरें ताका क्रिस्पी करात, म्हणजे सायडीन ब्रावन जावंक जाय आनी टर्न करून ताका न्ही दुसरे सायडी बरें ताका फ्राय करून घेयात। सो दोनी सायडींनी बरें क्रिस्पी अशें ताका फ्राय करात आनी तें खावंक न्ही एकदम बरें लागता। सो हें आसा आयचें ब्रेकफास्ट रेसिपी टोमॅटो डोसा, खूबच बरें लागता, एकदम तुमी ट्राय करात। आनी आयज केला आमगे चटणी, तुमकां जाय ती चटणी तुमी करात। आमगे केला आयज ग्रीन चटणी म्हणजे सोय पुदिना कोथिंबीर घालून न्ही ग्रीन चटणी केला। सो हें आसा ब्रेकफास्ट करता मेळटा तुमकां। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। कशें आसा तुमी? आयज आसा गुढीपाडवा आनी तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडवाची खूब खूब शुभेच्छा। ओके, तो सकाळी तुमकां दाखयला हांवें डोसा, टोमॅटो डोसा ट्राय करात तुमी, खूब बरें लागता, मातशें क्रिस्पी फ्राय करात। ओके, जस्ट आतां जालें आमचें ब्रेकफास्ट जालें म्हणजे मम्मी म्हटलें मातशें ऑयल लाय म्हणून, आयज म्हाका हेअर वॉश करूंक जाय आनी शिवनाथ ऋत्वीक चाय पिवन गेला पणजी फुलां हाडपाक, फुलां आनी जाय आसलेलें दाराक बीन लावपाक। तर ती चाय पिवन गेली सकाळीच बेगिना। ओके, सो म्हटलें चला घरची खूब कामां आसा, कांयच जावंक ना, जस्ट ब्रेकफास्ट केलें आनी ऑयल लावन पयलीं म्हटलें ऑयल लाय, मागीर बाकीचें घरचें काम बारीक बारीक खूब आसा। सो झाडू मारूंक जाय, पुसूंक जाय आनी आयज आमच्या कॉलनीन न्ही सत्यनारायणाची पुजा आसा। हय, पण दिस टायम न्ही तेंच्यांनी दनपारां दवरला पुजा आनी रातचें जेवण दवरला, पण लास्ट इयर अशें नासलेलें। एक्चुली सत्यनारायण पुजा न्ही अशी इतलें हांवें पळयलां जें सकाळचें आसता आनी दनपारचें जेवण आसता, पण हेंचें दिस टायम न्ही दनपारां पुजा आसा आनी रातचें जेवण आसा। सो खबर ना कित्याक हेंच्यानी अशें दवरला। सो कांय ना, सकाळीं आमगे लायट अशें जेवण आनी आमी गुडी बी लायनात, कळ्ळें न्ही, आमी आमच्या हितून गुडी बी लायनात, जस्ट एक देवाची पुजा। मागीर ते कडू नीम न्ही ते निमाचे ते कडू करतात, गोड आनी सोय बी घालून ते करता। आयचे दिसा ते करचें आसता, आयज ते करूंकूच जाय। ते मागीर न्हांवून भिवून मागीर सगळें ते देवाक नैवेद्य दाखोवन खावंक जाय। ते तुमकां हांव दाखयता मागीर कशें कितें तें। ओके, सो चला आनी टायम वेस्ट करना, हांव बेगिना झाडू मारता, पुसून घेता, क्लीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ऋत्वीक शिव येयला तेन्ना। ओके, चला शिव आयलो म्हण मरे गुड मॉर्निंग सगळ्यांक। कितें दाखयता? फुलां हाडपाक गेल्लो का हें हाडपाक गेल्लो बॅट? हां, आनी थंयच कपाटान दवर, हो न्ही घरान खेळटा बॉल घेवन। तो शिवान हाडलें सगळें, कितें कितें हाडलां शिवनाथान? फुलां ताका आतां हें घाल, मदीं मदीं आंब्याचें पान घाल ताका। आनी कितें हाडलां? फुलां आनी सुटे फुलां। बॅटरी कितली हाडला तुवें? आं, हेका इवेंट काम आसा, हेका कितें तें तुजे रिमोटा प्रोजेक्टराक न्ही मायकाक बी यूज करता। सो हेका पान लाय आनी सगळें त्या रुमान सगळें क्लीन केलें, तुकाचे बुक्स सगळें काडून एक खाचीन घातलें, बॅग बीन हें बॅग आतां उडोवपाचें न्हू शिना।
फुल पिजला आणि त्याने 2 वर्स काढले वर म्हटले अशें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्स काढले काडूकूच जाय न्ही कितें वर्सां वर्स न्यू बॅग हाडपाचे आमी काडूंक ना ती पिनलेले जाल्यार शिवून व्हरतले सो म्हटलें दिस टायम न्यू हाडया गेला सगळें एकची सगळें चेन बी बरें आहा भितर सगळें गेला सो म्हटलें दिस टायम ताका न्यू बॅग हाडया ते काडून सगळें ते रूम सगळें क्लीन केलें हांवें बुक्स बीन काडून सकयल दवरलें क्लीन केलें नाल हाडले नाल कशे सारके रेट सांग 40 आणि 35 रुपीज मिक्स आता वाढला न्ही नाल नाल सेम आनी सगळें आसूं मागीर हाडलें न्ही ताका चड हाडनाका मेळटा काय 4-5 हाड जाल्यार हाडूंक मेळटा ओके चला बाकी पुसपाचें उरलां मशीन मारलें हांवें पुसता मेळटा तुमकां ते सारकें लाय हय सारकें आहा पुरो दार बंद जाता न्ही आसूं तें लागू न्ही मातशें लागला काय ना तो शिव नालो न्ही म्हटलें ताका गणपती हार घाल म्हटलें तूं ते फूल मातशें थंय लाय घाल घे सो एपड्याच पुजा जाल्ली आसा सो शावर घेतलें पुजा केलें आतां ह्या किचनान आतां आमकां ते कडू करूंक जाय तुमकां खबर आहा न्ही ते नीम पानाचे ते कडू करता आयज आनी आयज ते करूंकूच जाय करून खावंक जाय सो ते करया मागीर ते आमी या देवान नेवेद दाखयतले आमी खातले आमी ओके सो जाल्यार या आमी कामां सोंपला 1 जालें आहा सरोज तुका कितें वचोंक जाय बेगिना बी ना न्ही हां तें बरें आहा ओके सो कडू पानां तुमकां खबर आहा आमचे बाल्कनीन जाला ते थोडे पान काडले ओके ते करया आतां करून मागीर सांगता हाचे मेन्यू कितें आहा तें सो हें पळयात कडूचें पान नीम आं नीम पान थोडेशें गोड सोय आनी घी लागतलें आमकां घी शिवंत सगळ्यांक विश केले हॅपी गुडी पाडवा म्हणून हां तूं रे तूं लावूं बसला टीव्ही हां आई हां हॅपी गुडी पाडवा तुमकां सगळ्यांक विश केला चल यो कुडू करया कुडू खावया पयलीं सो हे सगळें पानां घालपाचें आयदनान आनी मातशें ताका न्ही फ्राय करून घेवपाचें ताका न्ही मातशें भाजून घेतलें आतां तुपान ताका मातशें भाजून घेवंक जाय हय तुपान न्ही बरें ताका भाजून घेवंक जाय हें पळयात अशें न्ही तुपान भाजून घेवंक जाय बरें कुरकुरीत जावंक जाय मागीर घाल घे हय मागीर आतां गोड आनी सोय घालपाचें सोय काडून घेता हें तुमकां हांव बेश्टें दाखयता रेसिपी करनाका तुमी सो आमी कशें करता पळय तें तुमकां हांव शेअर करता सोय आनी गोड घालून ताका मिक्स करपाचें आनी खावपाचें सो बरें मिक्स करून घेता आनी हें जालें सो हें पळयात जाल्लें आसा तर हेका नेवेद दाखयता देवाक मागीर आमी खावया खुर्ची घेवन बसला जायना जमनेर बसपाक ओके नेवेद करता आनी हांवें नाल्ल फोडलेलें न्ही जें उदक आहा नाल्लाचें तेकाय नेवेद करता तू एक हें हाड फूल हाड ऑन दवर चिली जाय दोन चिली आसा खंय चिली गय चड खावपाचें आई सदां करता हें आका हात धू भोगा खुशी बरें हां बरें आनी जाय जाय पुस्तक हात धू रे वच रे आळशी एक नंबर अशें एग्जाम सोंपला न्ही सगळें आळशी जाला ही पळय उरलेलें तुजी दवर मला आपूण खाता खंय जाणे घे म्हाका इल्लें घाल ते भितर आतां कुडू कुडू म्हणून रडटलो मागीर पुरो 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 हां पुरो बरें लागता खावपाक गोड गोड कडू जालें जालें गुडी पाडवा आनी कितें हेंच न्ही कडू खावपाचें आनी कांय ना आमगे अशें काय गुडी पाडवा स्पेशल ना तुका पळय सांगता हांव आमगे गुडी बी लायना अशें
देवाक पुजा करता, एक नाल्ल फोडटा, कडू करता, जे कितें आमचें आहा पळय तें तुमकां हांव शेअर करता. ओके, जे आमी करना बेश्टे ते व्हिडिओ लागून दाखोवप ते बरें जायना, खंय अशें ना. जे कितें आहा तें खरें तें खरें. सो आतां मेन्यू कितें? कुडू. सो आयज मेन्यू आसा, हांव तेच देवा दाखयतले. पुरी करतले, श्रीखंड आसा आनी आमरस करतले हांव. आनी आमरस हांव शेअर करचें ना कित्याक ऑलरेडी हांवें शेअर केला आनी ह्या व्हिडिओ सकयल न्ही डिस्क्रिप्शना सकयल हांव लिंक घालता. तुमी ट्राय करा. आतां मँगो सिजन येयल्ली आसा. आमरस आनी पुरी चपाती वांगडा बरें जायना, आमरसा वांगडा पुरीच बरें जाता. सो म्हटलें आमरस करया आनी पुरी करया आनी देवा थोडे नेवेद दाखयतले हांव. आनी चड अशें व्हडलें मेन्यू कांय ना. दाळ केला सद्या मम्मीन, दाळ करून दवरला आनी भाजी बीन कांय करूं ना. सांजचे आमी थंय वयतली जेवपाक. सत्यनारायण पुजा आसा ते बेश्टे कर म्हणजे तशें उरता न्ही ते ताका लागून. सो पुरी करया म्हटलें. ओके, सो हांव तें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो पयर न्ही हाडलेले ते शिवता मँगो मातशें पिकोवंक ना ते, म्हणून ताका हांवें न्ही तांदळाच्या डब्यान घालून दवरलेले. तरी पूण ते पिकोवंक ना. जे मोव आहा पळय तेच घालून करता. 4 पुरो न्ही गे? हय 4 पुरो. हें उरलां पळय हांगासर पळय हें आला, हें घातलां बरी दिसता न्ही गे. हें घालता हांव, मोव जाल्लें घालता आनी बरें आहा तें दवरता. सो जेन्नाय तुमी आमरस करता न्ही करच्या पयलीं मँगोज न्ही उदकान घालून दवरूंक जाय. तेतून न्ही कितें जाता खबर आहा, जे हीट आसता न्ही मँगो हीट न्ही उदकान घालून दवरल्यार हीट तेजें कमी जाता. सो मातशें एक 10-15 मिनटां उदकान दवरतलें मागीर हांव करतलें. सो हें पळयात आमरस बरें फ्रिजीन दवरलेलें मातशें थंड खावंक न्ही बरें जाता. हें टेस्ट बीन कांय करून पळोवंक ना कित्याक देवाक नेवेद दाखोवंक जाय न्ही, सो ताका लागून. सो पयलीं देवाक नेवेद दाखयता. सो हें पळयात आनी पुरी बीन जाल्ली आसा. हें पळयात. सो श्रीखंड श्रीखंड आमरस आनी पुरी देवाक नेवेद दाखयता. ही मम्मी पळय ही हें दाखय खंय. हें तें खबर आहा न्ही ते ताकांक घालतात ते मिरसांगो ते करतात ते फ्राय केले. देवाक नेवेद दाखयता मागीर आमी जेयता आनी डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके चला. आमी रेडी. 7:30 जाली. आतां भायर सरता. फूल हें घे, फूल घे. अगरबत्ती शॉपासून हाडचें पडटलें तुका. एक बॉक्स घेवन यो न्ही. हां ते आमचे ते व्हडले व्हडले आहा फूल सेट बॉक्स. अगरबत्ती ना घेवन यो न्ही शॉपारसून लायट घेवन. हां कितें वचून या आमी 10 मिनटां. हां हांव सकयल 10 मिनटां भायर सरता. कॉल कर. अगरबत्ती ना सो म्हटलें शॉपार वचून घेवन या म्हटलें. ओके चला डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा. चला. काय बोल. तर ऑलमोस्ट झाले आमचे जेवण. बसा बसा मम्मी झालं जेवण. तू जस्ट पावली आम्ही घरा. नाका आले आमकां इतले गरमी. फर्स्ट ऑफ ऑल गरमी आनी जेवण सारकें गरम गरम आसलेलें आनी ते गरम गरम जेयलें न्ही आनी गरमी जाता. सो शिव आनी बसला जेवपाक. ऋत्वीक बीन शिव जेवपाक बसला. आमी म्हटलें या म्हटलें घरा म्हाका जायत ना बसपाक. भायर वारोच ना आनी जेवण बरें केल्लें तेंच्यांनी. बरें आसलेलें. ओके तर कांयशी शूट करूंक ना येयली आमी. हां काडून दवर. ओके ताका ऋत्वीक इल्लो जेयलो आतां बसला पप्पा कडेन. म्हटलें हांव घरा वयता आनी ब्लॉग एंड घेता. ओके तो आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. सो आयज न्ही बड्डे आसा ताका विश करता. तो नाव आसा जोआनिता. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जोआनिता. नेक्स्ट आसा प्रिया सावंत. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रिया सावंत.
तो नेक्स्ट आसा प्रणाली. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरे दवरचे हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रणाली. आनी नेक्स्ट आसा मनीषा पाटेकर. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरे दवरचे हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मनीषा पाटेकर. यो रे. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes from happy birthday. चला बाय. Bye.